सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गायता काळजांत हांव दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या तुका एकवटायता दैवीक तुझ्या बळा सोम्या जिवीत तुला भयता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काळजांत हांव दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जीवन क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, पास्का काळाच्या 5व्या आयताराच्या युकरिस्तीक संभ्रमार आमी आसा. कोविड-19 वा कोरोना पिडे निमती आमकां सगळ्यांक एकूटाम जावन एकाच जाग्यार एका देव तेंपलांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक असाध्य देखून सोशल मिडिया वा सामाजीक माध्यमाद्वारे आमी सकट स्पिरितान एकूटाम म्हणलें लेखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया. आयच्या देवस्तुतीचो संदेश जावन आसा जिवंत जेजूचेर आमची संपूर्ण पातयेणी दवरया आनी जिणये झुजांत जैत जोडया. जिवंत क्रिस्ताचेर आमचो विश्वास आमी दवरया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या मोतींत ही उतरां आसूं दी. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्र आसरो, रक्षक तुंक दैर दिवचो, जिणये झुजांत जैत दिवचो. आमचे सकट कश्ट, आमची पिडा ही कोरोना पिडा म्हणटा आमची सलवणी हे सकट जेजूच्या पांया तळी आमी हाडया आनी जायत्या संदर्भार जेजूचेर विश्वास दवरूंक आमी सुकोवन पडल्या बसत आमच्या पातकांचें आमी बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा देवा उंसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दीन वाचता तुझ्या थोर वैभवा पास आम्ही तुका वाखणटा सोमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे पित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसानाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावो ना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयतांव आनी आयकतांव कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक खाण दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको चडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवां मदें मनभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले. देखून 12 जाण दमदुतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचे उतर परगट करचे काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवचे समानय. देखून भावांनो तुमचे मदले लोक म्हणटात आसले सांगातच पवित्र आत्म्यान आनी जणवायान भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करतांव आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत करसितांव. हें आलोचन सगळ्या जमतेक पसंद जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलावंक. हांकां तांणी दमदुतां मुखार उबे केले. दमदुतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें. जेरुजलेमांत आशिल्ल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवू
तुझी दया. नितिवंतानो सर्वेच पराक उल्हासाची गीतां गाया. विदय काळजांच्या असली स्तुती सोपता. विणी वाजोवन सर्वेच पराक वाकणा. दासऱ्यांच्या किनारेन ताका संगीता करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पौरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेंच करे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो बोरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पौरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस्पोर जाल्या आपली भयभक्त आसल्यांचेर. आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पौरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पौरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वार्क तुमी जायजे. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर, विंचून काडलेलो आनी मोलादीक. ताचेर पातयेन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सत्मनाल्यांक तो निजाकी मोलादीक, पूण सत्मनिनांत तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जालो. आदला तसलो फातर तो, पडोवंक करता तसली शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सत्मानिनांत ती ह्या फातराक आदलून पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंचून काडलेली पारजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज कर घेतलेलो लोक. काळोखांत थावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजेचे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे बडो उपकार. हांवून सतानी हांवूच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय
कोणाच्यानी मापाशी वचूंक जायना. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास धरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमीय आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. थोमास तवळ म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणाज आमची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशीन वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखातात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखातात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमच्या संगत आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमानिनाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीच हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावन आपलीं कामां चलयता. बापा सवें आसा, हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सतमाना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकय वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीन वेतां. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवन क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, पास्काच्या काळार आमी आसाव आनी पास्काच्या काळाचो 5वो आयतार आस. 3 वाचपां आमी आयकलीं. धर्नुताची कृत्यां, सांपेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें आनी जुवांचो वांजेल 14वो अध्याय वळ 1 ते 12. आयच्या देवस्तुतीचीं 3 वाचपां हांचो सारांश असो आसा. देवाचेर वा जेजूचेर संपूर्ण पातयेणी विश्वास दवरया आनी जिणे झुजांत जैत जोडया. हो संदेश भोव सकालीक जावन आसा आनी आमच्या आतांच्या परिस्थितीक जोगतो आसा. आमी म्हणटा रेलेवंट आनी टायमली. संवसार सगळो कोविड-19 कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडेक वळख जावन कंगल जावन भिरांतेन भरिल्ल्या ह्या काळार देवाचें उतर आमकां सांगता, भियेनाका, धैर्य घे, म्हजेर विश्वास दवर. आमकां सगळ्यांक धैर्य दिवची, बुजवण दिवची, बरवशान भरचीं वाचपां आमी आयकलीं. देखून आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिले जाता एक बरी खबर आसा. गूड न्यूज. गूड न्यूज म्हळ्यार तुमी सकारात्मक दया, ऑप्टिमिस्टीक, निराशी जायनाकात, देदेस्पर जायनाकात, बेजार करिनाकात. म्हजेर विश्वास दवरा, हांव तुमच्या सांगात आसां. संवसार म्हणल्या दर्यांत जिवीत म्हणलें थारूं वा दोवणू फुडें वता आसतना वारें वादळ म्हणल्यार कश्टांक सांपडून तारवाची दिशा सुकोवन तारूं बुडटा म्हूण आमी बोब मारता आसतना जेजू त्या दिसा आपोस्तलांक सांगलें बरें म्हणटा, कंगल जायनाका,
चंचल जायनाका, बेविश्वासी जायनाका, म्हजेर विश्वास दवर, म्हजो हात धर, कित्याक हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. तुका शाबितायेन सर्गीच्या बंदराक, जिविताच्या शेवटाक हांव व्हरून पावयतां. एक ल्हानशें गडीत भाग्यवंत जुवांव क्रिजोस्तामाच्या जिणेंत घडलें अशें आसा. ताची टायटल जावन आसा म्हज्या बापाचें घर, माय फादर्स हावस. जुवांव क्रिजोस्तम 4थ्या शतमानाचो एक भाग्यवंत व्यक्ती. जिवंत क्रिस्ताक जिणेंत अनुभव केल्लो जुवांव क्रिजोस्तम ह्या जिवंत क्रिस्ताक घेवन सुवार्थ प्रगट करीत आसतना तवळसो रोमाचो चक्रवर्ती आर्केडियस हाका हें पसंत जायना. देखून जुवांव क्रिजोस्तम आर्केडियसाच्या दगदोणेक बली जाता. देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरल्याक ताका आपोवन धरता तनखी करच्याक. आनी तांच्या दोगां मदें जाल्लें संभाशण अशें आसा. रोमाचो चक्रवर्ती आर्केडियस म्हणटा, क्रिजोस्तम, तुज्या देवाचेर विश्वास दवरल्या पासत तुका हांव थडी पार करतां, गडी पार करतां. आनी जुवांव क्रिजोस्तम शांतपणी ताका जाप दिता, राया, तुका थडी पार करूंक बिलकूल जमचें ना, कित्याक सगळो संवसारूच म्हज्या बापाचें घर. द होल वर्ल्ड इज माय फादर्स हावस. राय रागान म्हणटा, तर तुका जिवेशी मारता. क्रिजोस्तम शांतपणी सांगता, राया, म्हाका जिवेशी मारूंक तुजे वरवीं जावचें ना, कित्याक म्हजो जीव आनी जिवीत देवाच्या हातांत आसा. रायाचो राग आनी किसडटा. तो म्हणटा, तर तुजें दन निर्वें आस्त बदीक सक्कळ खाण व्हरता. परत एक पटी जुवांव शांतपणी म्हणटा, राया, तुका तेंवूय जावचें ना, कित्याक म्हजें धन निर्वें हांवें सर्गार पुंजयलां, संवसारार न्हय, कित्याक म्हजें काळीज थंय आसा. राय आनीकी रागान पेट्टा आनी म्हणटा, तर तुका तुज्या शेळयांत हांव, तुज्या लोकांत हांव धांवडयतां. तुका इश्ट म्हणलो ह्या संवसारार कोणूच आसचो ना. जुवांव क्रिजोस्तम हांसून म्हणल्या बरें म्हणटा, राया, म्हाका ह्या संवसारार इश्ट ना जाल्यार इवडना, म्हाका सर्गार एक इश्ट आसा, तोच तो दुलोब, मोगाळ, मोवाळ जेजू क्रिस्त. ताणें म्हळां, हो संवसार सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना. संवसार तरी सरात म्हजी उतरां सरची नात. आनी ताणें म्हळां, सदां काळ संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. राय सलवता, राय मौन जाता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, तोच दुलोब, मोवाळ, मोगाळ, इश्ट जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आज आमकांय सांगता, तुज्या जिणेंत कश्ट, पिडा, सलवण येता आसतना, तुज्या सांगाता कोणूच ना म्हूण तुका भोगता आसतना, तुका एकसुरपण भोगता आसतना हांव तुज्या सांगाता आसां. म्हजेर विश्वास दवर, कित्याक हांव जावन आसां वाट, सत आनी जिवीत. हांव जावन आसां वाट. ह्या वाटेर समकाल्यार आमी शेवटाक पावचें खंडीत. पूण ही वाट अशीर जावन आसा, नॅरो पाथ, नॅरो गेट. कित्याक ही वाट त्यागाची, सेवेची आनी मोगाची. ही वाट निट्ट वाट न्ही. आमी ल्हान आसतना आमची माय बाब आमकां सांगतात, निट्ट वच, निट्ट मुखार पळोवन वच म्हूण. पूण आज जेजू सांगता, नीट पळोवन गेल्यार जायना, इल्लें देगेन पळय. कित्याक त्या वाटेर शोशीत जाल्ले, अन्याय जाल्ले, थकल्ले, घायल्ले, स्वगौरव होगडायल्ले जायते जण आसात. जेजू ह्याच वाटेर समकालो, कित्याक शोशीत जाल्ल्यांक, बंदड्यांत आशिल्ल्यांक ताणें सुटका दिली आनी तांच्या जिविताक एक नवो अर्थ दिलो. सबार सांत भक्त ह्याच वाटेन समकाल्यात. देगेन पळयलां, मादर तेरेजा एकली, तिका देगेन खोडकार, भिकारी, पिडेस्त हे पुरा दिसले आनी आज सर्गार पावल्यात. देगेन पळोवंक आनी दंड जाल्ल्यांक हात दिवंक हो एक आयिन्न काळ. कोविड-19 ह्या पिडेन तरतरल्या कश्टोंच्या सबारांक जायत्या फिरगजांनी आनी जायते संघ संस्थे कुमकेचो हात दिवन, देगेन पळोवन मनशापणान तांकां वयर उखलते आसात. तशें म्हणटा आसतना एक बरोसो आमकां एक ऑप्टिमिजम म्हणटा हांव. ह्या काळारय मनशापण आजुनूय जिवंत आसा न्हय म्हणलें आमकां समाधान भोगता. आनी बेगीनच थोड्याच दिसांनी येवच्या हप्त्यान म्हणल्या बरी मुंबय, बेंगळुरू आनी परगांवांत हांव आमची बावंडां येवचीं आसात. तांकां क्वॉरंटायन करच्या खातीर सरकार, हॉस्टेल, संस्थे सोदून आसात. तुका साध्य जाल्यार भावा आनी भयणी आसरो दी, कुमकेचो हात दी. ह्या वेळार तूं देगेन पळयलें जाल्यार, ह्या वेळार तुजे पयशे तुज्या लागीं कितें आसा तें आनी एकल्याक उपकाराक पडना जाल्यार तुज्या जिविताक कांयच मोल ना, तुज्या पयशांकी मोल ना.
कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावां भयणी कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. दुसरो विशय जावन आसा, जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत. जेजू आख्ख्या जिवितांत सत उलयलो, सताक साक्ष दिवंक आयलो, सता पासून ताणें जीव दिलो. आज संवसारार जाण ते म्हणटात 3 संगती मायाक जाल्यात म्हूण. इंग्लिशांत अल्फाबेट T, 3 T's म्हूण. ट्रूथ, ट्रस्ट आनी टॉलरन्स. सत, विश्वास आनी सोंसणीकाय वा सहिष्णुता म्हणटा आमी कन्नडा भाशेन. एका काळार माध्यमां सत उलोवची, ऑब्जेक्टीव न्यूज म्हणटा वस्तुनिश्ठ माहिती दिवची, प्रसार करची, समाज बांदची, मोगाचो सांको लोकां मदें बांदची माध्यमां जावन आसलीं. आनी ह्या माध्यमाचेर लोकांक खूब विश्वास आसलो. पूण आज हिंच माध्यमां फोट खबर प्रसारची, सब्जेक्टीव न्यूज म्हणटा भाड्याची, समाज विभजन करची तसली माध्यमां जावंक पावल्या. ती बारी बेजाराची गजाल. कोरोना पिडेक सयत ह्या माध्यमांनी सोडूंक ना. ताका एक कोम रंग दिवन, जातीचो रंग दिवन तांतूनी वांटे फांटे केले. आयच्या काळार सोशल मिडिया म्हणटा फेसबूक, वॉट्सॅप, ट्विटर, इंस्टाग्राम अशेलीं सामाजीक माध्यमां जीं बरीं माध्यमां, बरीं हातेरां देवान आमच्या हातान दिल्लीं, पूण बेजाराची गजाल फोटकिऱ्या खबरांचे कारखाने जाल्यात. आनी एकल्याच्या बऱ्या जिविताचो नाश करण, मान नश्ट करण, विकृत संतोष भोगचे सबार जण आमच्या समुदायांत आसात. आनी अशें जाल्यांक जेजू सांगता सत केदींच चलवना, लिपोवन उरना, इल्ली गळाय जावंक पुरो, सत उजवाडाक येतलेंच. जेजूचें जिवन पणस सताक एक साक्ष, सताची जीक. जेजू त्या रित्या फोंडांत सासणाक रावोंक ना. 3च दिसांनी तो भायर आयलो आनी हें जावन आसा सताक साक्ष. असतातावन सताक, काळोखांतान उजवाडाक, मरणांतान जिविताक जेजू उतरलो. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत. हें सांगता आसतना जेजू सांगता तुमी सताचे, बऱ्या खबरांचे दूत जाया. बी द मेसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज, नॉट द बॅड न्यूज. कन्नडांत एक सांगणी आसा, सुಳ್ಳು ನಕ್ಕಾಗ ಸತ್ಯ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು, ಸತ್ಯ ನಕ್ಕಾಗ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ತೇ ಹೋಯ್ತು. माध्यमां बऱ्याक वापरया, आनी एकल्याच्या जिवितांत संतोश हाडूंक वापरया, ताका होप बरवसो दिवच्या ह्या खातीर वापरया, समाजा कम्युनिटी बांदच्या वावरा खातीर वापरया. तिसरो विशय हांव जावन आसा जिवीत. जेजून सांगलां जुवांच्या वांजेलांत 10वो अध्याय आनी 10वी ओळ, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन वमतोच्या मापान दिवच्याक. जेजू जावन आसा जिविताची जर. आत्मीक तान भोगतल्या सामारितान स्त्रियेक आत्मीक जिवीत दिलें जेजून. विविध रितीच्या पिडेन वळवळतल्यांक भलायकेचें जिवीत दिलें. समाजांत बहिश्कार जाल्ल्या सुंकागारांक आनी पातक्यांक स्वगौरवाचें, सेल्फ रेस्पेक्टाचें जिवीत दिलें. निराश जाल्ल्यांक बरवशाचें जिवीत जालें. बाबा भयणीनो, आज कोरोना पिडे वरवीं जीव आनी जिवीतच नाका म्हणल्या बरी भोगता वा रिस्केर पडलां. एका रितीचें शुन्यपण, रितेपण, खिन्नता, डिप्रेशन हर शेतांत आमकां उठोवन दिसता. आनी असल्या वेळार जेजू आमकां नव्या जिविताच्या बरवशान म्हणटा खंगल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. जीवदातार जेजूचेर, त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया. पोरण्या सोल्ल्यांत मोयजेन विकाळ सोरोप साबले लोकांक बचाव करचे खातीर पितूळचो सोरोप उबारलो आनी ताचेर दिश्ट घाले, बचाव जाले. आमी कुर्साचेर उमकाच्या जेजूचेर दिश्ट घालया, ताचेर विश्वास दवरया आनी जैते म्हूण जावया. पोर मार्चाच्या 27 तारखेर पापा फ्रांसीस उर्बी एत ऑर्बी बेसांवा खातीर वातिकान आंगणांतल्यान पाशार जाता आसतना, एकलोच पाशार जाता आसतना, त्या पावसाक भिजोवन हळू हळू मेटां काडून येता आसतना ती सगळी रितें आंगण पिटर स्क्वेअर जंय हजारोने लोक भरता ते खोंडिनातलो. हें काळोख, निराशा, शुन्यपणाचे संकेत. पूण पापसाब थंयच रावना, मुखार गेलो आनी मिराक्युलस क्रॉस आनी मोरयेची इमाजे लागीं वचून त्या कुर्साचेर ताणें दिश्ट घालें. कित्याक तो कुरीस अजापाचो कुरीस, कुर्साचें भजन ताणें केलें आनी मोरये मायेच्या पांय लागीं ताणें भजन केलें. कित्याक कुर्सा वरवीं आमकां सोडवण लाभली. बाबा भयणीनो, त्याच कुर्सार आमी दिश्ट घालया आनी सांगया जिनियेच्या दोणीरी, पयणाच्या वेळारी, वाऱ्या वादळारी राख म्हाका सोम्या, पावय सरगारी.
आमच्या भावार्थाची उसाळणी करया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अवकार मुरयेताम जल्मालो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयच्या देवस्तुतीन आमी आयकलें, जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत, म्हज्या सांगाता तुमी रावा. ह्या जेजूचेर विश्वास दवरून आमची प्रार्थना, आमची मागणी देवा लागीं आतां आमी उसान सांगया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र स्नानांत लाभलेले आपोवणे आनी मिसांव जियेवन सर्व कश्ट समस्यांनी तुज्या पुता जेजूचेर तीर पातयेवन तें परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचो देश विविध जातीकातीच्या, विविध भासांच्या, विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळले म्हणले सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचे वातावरण रुपीत करचे दिशेन वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेशिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणींनी जेजूचेर भावार्थ दवरून तांची पिडा सोंसून वरिशे आनी कुटुंबादारांत थावन तांकां बरी जतन मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व ल्हान भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका आमी समर्पिता. तांणी वायट सवयेक बली जायनासता जोगतें मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुज्या प्रेरणान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सडवणदार म्हणलें सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवंक ताणें शिकयलेले ते सतानितीच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळ भाव भयणीनो, परवां माय म्हयन्याच्या 14 तारखेर आमी सक्तांनी मागण्यांत एकवटा जाय म्हूण आमच्या पापा फ्रांसिसान उलो दिला. सक्कट समर्थीचे भाऊ भयणी सांगाता मेळून ह्या कोरोना पिडेंतले निवार म्हूण मागोवंक आमकां उलो दिला. मागणें दान धर्मांनी उपास करूंक, कित्याक मागणें जावन आसा सक्कट समर्थीक एक युनिवर्सल वॅल्यू, सार्वत्रीक जावन आसा. उगडास दवरया. तशेंच माय म्हयन्याच्या 14 तारखेर भाग्यवंत कोरोना आमकां कळीत नातल्यो ही एक सांतीण आसा म्हणून ह्या पॅन्डेमीक म्हणटा आमी ह्या मारेकार पिडेंतले निवारच्या खातीर तिचें फेस्त आचरण करूंक आमकां उलो दिला. ही आमच्या गमनान दवरया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून मागया. ह्या वेळार सक्कट रितीन आमी कश्ट नासता आसतना आर्थीक रितीन, दैहीक रितीन, मानसीक रितीन ह्या वेळार जेजूचेर आमचो विश्वास दवरया आनी आमची मागणी ताच्या लागीं सांगया. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा, तुजेर विश्वास दवरून आमी उसारली मागणी तूं दयेन स्विकार कर. उसारणांतली साबार मागणी ते साव आमच्या काळजा मनांत आसात ती तूं जाणाय. तूं बरो देव, मोगाळ देव देखून ही आमची मागणी आयक. आमकां तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादान भर. ही आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. काची सोम्या तुका आसमरी धाव चिनी रुखार जाऊ दर्या तुका आमकांच भेटून दिता, आमकांच भेटून दिता. उंडो आनी आमकां दिल्लो
मोठा जर मोशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो काणीक आमची सोम्या तुका आसवतीना जिणेरुका जावं धन्या तुका आमकांच भेटून दिता आमकांच भेटून दिता म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सासणाच्या देवा, आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याज्ञीकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंचलेले याज्ञीक परजेच्या हातांतलें हे जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान कनवळेन मानून घे. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वांकणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णायी दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजक, करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. बावडटा सो गूठ परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जिवंतपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही यत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये संगती, भाग्यवंत जुजेतीचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानो उल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर.
पाप काढते रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेगून धरता आनी हांव तुजे तावन संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींच म्हाका वेगळो करिनाका. आमेन. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका करीतनात तरी अनाथूनय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या मोज्या तुजे नांव लिखलां नांव तुजे लिखलां. साडीत एकावय नेमत्या बाळाक आपल्या. सांडीत एकावय नेमत्या बाळाक आपल्या. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सलाना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत. आनी ह्या संवसारांत हांव एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बळाक वा बोलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मू नाका.
घुसपा गोंदाळ मनांत वमतेल्या शिकोवण्यामध्ये ही आमचें एकच खडपा सारकें तीर्सत घट दवरूंक आमकां करपा दी आनी आमचे सगळ्या वर्ण आमोलीक दिरवें राखून म्हणजे जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिणयेच्या दोणीरी पैणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी राख म्हाका सोम्या पावयसर गारी. जिणयेच्या दोणीरी पैणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी राख म्हाका सोम्या पावयसर गारी. दिसपडत्या जिणयेच्या कांठ्या कुंठ्या मोदे समकोना सांगिवा उंचुबान दोळे मागता म्हाका पोळे तांबोयनी बोबा. कुसारून काढलेल्या क्रिस्ता सोम्या संगी पावन जाला जिणे. मोग तुजो दिलाय बाप म्हजो जालाय वर्ते देणे. जिणयेच्या दोणीरी पैणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी राख म्हाका सोम्या पावयसर गारी. जिणयेच्या दोणीरी पैणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी राख म्हाका सोम्या पावयसर गारी. घाल पुत्रा सोबे आंकवार बरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.